येवकार हांव जवाहर सर्वेगायचे हेडलायन्स. कर्नाटकातल्या धरणांक केंद्र सरकाराचो 5वो बावटो. म्हादयचें उदक लागला खतखतपाक. गोंयचे NGO विरोधकांनी सरकाराचेर पेटोवपाक सुरवात केल्या फार. श्रीपाद नायकाने दाखयल्या राजीनाम्याची तयारी. PWDच्या उदका विभागाचे घाळपण चालूच. पिवपाच्या उदकाचो पंप वॉल्व तुंबला बुरश्या उदकांत. कागाळी करून अधिकाऱ्यांचे कानार केस. मदलो माज मांद्रेच्या लोकांक सरकार पिवयता बुरशें उदक. पोरणे वर्स सोंपलें तरी अजून सोंपना गोंयचे रस्तो पुराण. सांताक्रूजचे रस्ते दवरल्यात खणोन. नवे वर्सा मिसाक वचपी भाविकांक करून दवरल्यात त्रास. केन्ना सोंपयतले काम? जीव गेल्या उपरांत लोकांक पडला प्रश्न. आणि आता ह्याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय कर्नाटका मदलो म्हादय वाद आता तेंगशेर पावला. धरणा खातीर कर्नाटकाच्या प्रकल्प अहवालाक केंद्रान मंजुरी दिल्या. देखून गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां. जायते NGO विरोधक आणि भाजपाचे फुडारी विरोध करतना दिसतात. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराकडेन नाखुशी उक्तायल्या. राजीनाम्याची तयारी ताणें दवरल्या. पळयात. केंद्रीय प्रशासनाची चूक आसा आणि राज्यान दिल्लीक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ धाडचे अशें श्रीपादान सांगले. आयकात. एक्झॅक्टली आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीचो जो आमचे सुपिरियर आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर आसा, जलसंसाधन मंत्री आसा, हो जो निर्णय झाला तो चुकीचो निर्णय तुम्ही घेतिल्लो आसा तो फाटी घे म्हणून प्रयत्न करतात. तुम्ही सगळं ऑल पार्टी सीएमाकडे काल उलयला की सगळ्या पक्षांक बरोबर घेऊन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेऊन आम्ही दिल्लीक या आणि आमची भूमिका जी आसा जे कितें आमचेर अन्याय जाला तो जो निर्णय आसा तो फाटी घेवपाक. श्रीपाद नायकान मात म्हादय खातीर कर्नाटका आड झुजताना राज्य सरकार खंयच उणें पडटा हे मान्य करपाक न्हयकार दिलो आणि गोंयांत म्हादय वांटोवपा खातीर आपले पुरायपणान शक्य ते योगदान दिला अशें सांगले. पूण राज्यात कांय तेंपा सावन म्हादयचो प्रश्न कुशीक आशिल्ल्यान हाचेर जायत्या जाणांनी प्रश्नचिन्ह उबें केला. स्टेट गव्हर्नमेंट आपले प्रयत्न कमी करू नका. स्टेट गव्हर्नमेंट आपले ह्या सध्या केसीच्या बाबतीत खंयच प्रयत्न कमी करू नका. केंद्रीय मंत्रालयाचो भाग आशिल्ल्यान श्रीपाद नायका कडेन ह्या प्रकरणात ताची भुमिकेविशीं विचारले. DPR मंजुरीविशीं दिल्लीतल्या आपल्या समकक्षा कडेन उलयलो काय कितें अशें विचारतकच तांणी कितें सांगले ते आयकात. केला तो निर्णय जो कितें आसा तांणी केलो. जल आयोग जे आसा तुमची नाराजी सीएमान सांगली. प्रायम मिनिस्टराकडे पावला इश्यू हो म्हणून पावयतात न्ही आता अजून पावूना. फोनाफोनी करून पावयला. कर्नाटकातली वेंचणूक रोखडीच येवपाची आसा. त्या उपरांत लोकसभा वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान गोंय आणि महाराष्ट्राक जायत्या प्रश्नाचेर कर्नाटकान गृहीत धरल्या अशें भाजपाक दिसता. म्हादय प्रकल्पाच्या राजकीय आंगाचेर उलयताना श्रीपाद नायकान कितें सांगले तेवूय आयकात. राजकीय जे कितें आहा प्रत्येकाचे अंदाज वेगळे असतात, वेगळे असतात. कोणे विचार खंयचो आसूं लोकांच्या हिता कडेन कोणेच खेळचे नाही हे म्हाका सगळ्यांकडे हांव सगळ्या समक्ष सांगता, सगळ्याकडे विनंती करता. लोकांचे हित हे पहिले, नंतर राजकारण हे दुसरे. पण जनतेची हिता कडेन कोणेच खेळूंक जायना. पण आमचे हित म्हणून उदक घेवन गेले ना. सामुहीक राजीनामो दिवपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. केंद्राक हो प्रश्न समजिकायेन सोडोवपाक अपेस आयले जाल्यार राजीनामो दिवपाक फाटी सरचो ना अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले. आयकात. रिजायन जावपाक ताचेर हे न्ही उपाय न्ही. आमी रिजायन जावपाक आमी पळ काडो फाड्डा करून पळप अशें जालें. कॉन्फिडन्सान ते घेतले ना आमी मान्य करता. हय म्हणून तांची चूक म्हणटात ताणें आमचेर अन्याय केलो आमी म्हणटात न्ही. तो प्रश्न तो रेडी आहा पूण रिजायन जावपाक तुम्ही सगळे रिजायन जावन हो प्रश्न सुट्टलो ना. आणि मेसेज वयतली रॉंग मेसेज फुडें कितें जातलें.
आम्ही आमच्या हातान जे राजकीय ताकद आसता ताची उपयोग आम्ही हे सगळे बदलून घेवपाक करू शकतात न्ही पण आता झालें ना आता झालें ना तेंच्यांनी म्हणून तो प्रयत्न करून फुडें करून घेवंक जाय न्ही सगळ्यांनी. सर फाल्यां जायना जाल्यार वूड यू रिजाइन? फाल्यां जायना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचें आयकना बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री एन ऑल. वूड यू रिजाइन एज अ मिनिस्टर? आयकून पयलीं घेवया मरे आयकना जाल्यार ताचेर विचार करूया मागीर. नो पण ऑप्शन हा तुमचे. आमची तयारी आसा. डेफिनेटली नो टू रिजाइन. नो प्रॉब्लेम. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. सरकारी कामांक सदांच गाळी कित्याक पडटात ते PWDचे रस्ते आणि उदका पायपलायनी पळयल्यार पडटा. ह्या दोन खात्यांतले सुस्त अधिकारी सदांच लोकांची तकल्यो गरम करत येयल्यात. मदलामाज मांद्र्या व्हांवतलें उदक सरकारी कामाच्या सुस्त वेव्हारांची बेस बरी देख दिता. पळयात. मांद्रेच्या मदलामाज वाठारात नुस्तें मार्केटा कडेन उदकाचे पायपलायनीचो वॉल्व उक्तो जाला. उदक व्हांवन वचत आसा. कुशीकच लोक कोयर उडयतात. कोयर मिस्तुराद बुरशें उदक वाठारात पातळपाक लागला. देखून आतां भलायकेचोय प्रश्न उपरसला. उदका विभागाक सांगून कांयच फायदो ना. अधिकारी सुस्तेल्यात. देखून लोकांचेर बुरशें उदक पिवपाची पाळी आयल्या. पळयात आमचो ग्राउंड रिपोर्ट. हांव आतां ज्या जाग्यार उदक तेंचें जंक्शन आहा हांगासरल्यान सप्लाय जाता थंय आमी हेच्या पयलीं 300 मिटर फाटल्यान आमी एक असो जागो दाखयल्लो की थंय लोक घाण करता म्हणून आनी ते तेंच्यांनी ते न्यूज पळयल्या उपरांत मागीर येवन सारकें केलां. म्हणजे डिपार्टमेंटाचें कशें काम आसता तें पळोवपाची ही दुसरी. थंयच्यानच आतां 200 मिटर हो दुसरो जंक्शन आहा तेंचो की फुटलेलो आसा आनी हांगासरल्यान उदक सारकें फ्लो जायत वयता. हांगा एका सायडीन उदक मेळना म्हणटा आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार हांगासर फ्लोईंग चालू आसा. कितलेशेच उदक कितलीशींच वर्सां ह्या जाग्या वयल्यान उदक वयता. डिपार्टमेंटाक 1000 फावट सांगून सुद्दां ते फक्त जितलें काम तुवें सांगलां तितलेंच करता आनी उगी रावता. म्हणजे डिपार्टमेंट इतलें सिरियस ना की लोक उदक कसलें खाता ते पळोवपाची तांकां कांयच गरज ना. लोक मेल्या जाता कशें दिसता आनी डिपार्टमेंटाचें काम करता तांकां 10 फावटी 100 फावटी सांगून सुद्दां तेय बी आयकना. म्हणजे डिपार्टमेंटय आयकना तेंचे कामगाराय आयकना. मिनिस्टरान कन्सर्न मिनिस्टर आसा तेणेन हें घेवपाची गरज आसा. कारण हें उदक हांगासरलें घाणीचें उदक ह्या जाग्यार लोक हाडून कितें कितें जाळटा कितें कितें उडयता आनी तें उदक सगळ्या लोकांक सकयल परतें सक जावन वयता. तर डिपार्टमेंटान हेचेर पळोवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर मांद्रे मदलामाजच्यान संदीप कामोलकर. सर हे हा कितें आयज मुदाम हेचेर इश्यूचेर आदी 3 फावटी हांवें इन्फॉर्म केला. आमचो जो नंदू आहा आमचो हेचो PWDचो हिंगा जो काम पळयता ताकाय सांगलेलें हें उदक वयर एक जागो आहालो थिंगा आहालें. हांगा एक फाटीं एक आमचें ऑफिसर आहा आनी हें तिसरें. हें हांवें तेन्नाय सांगलेलें तांकां मातशें कवर करून घेयात. हेंच उदक हें आमच्या वाड्यार खाला पिवंक वयता आनी आतां तर तूं पयशी हितून सारको कचरो भितर पडला घाण पडला. हें सांगल्यार आमचें कोण आयकना. म्हणून स्पेशली हांव सगळ्या स्पेसिफीक आमच्या डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हेचेर एगुनीत एगीन एक्शन घेवची आनी तें कवर करचें म्हणून. नाजाल्यार हें घाणीचें उदक सगळें आमकां घरा न्हांवन खाला पिवपाक येता. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नुवें आयज जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 52 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण येयलें. विमानतळार वचपाचे वाटेर आशिल्ल्या ह्या मनशाचें गाडयेवयलें नियंत्रण सुटलें आनी तो लागसारच्या शेतांत शेवटून पडलो. तेका जाग्यारच मरण येयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण आयिल्ल्याक डायबिटीज आसली आनी गाडी चलयतना तेका एटॅक येयला आसूं येता. पूण भलायकी अधिकाऱ्या कडल्यान हे विशीं चड म्हायती मेळूंक ना. आम म्हणटात की वर्स काबार जाता तशें मनीस काबार जाता. आनी खरेंच आज तुमी पळयात वर्स काबार जावपा 31 आज जो नुव्या साकून आल्लेम जो बायपास रोड आसा ह्या बायपासाचेर एक एक्सिडेंट जाला आनीक त्या गाडयेंतलो जो गाडी चलयतालो ड्रायव्हर आनी ओनरय वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले कडेन आसा. ही जी गाडी आसा ही आल्लेम साकून एअरपोर्टार वचपा आसली आनी एअरपोर्टार वता आसतना जेन्ना आल्लेमाच्यान भायर सरलो तेन्ना ह्या बायपास रोडाचेर तेजो खंय तरी कंट्रोल गेलो आनी तेणें ह्या शेतांक गाडी उडयली. ही गाडी जवळ जवळ 20 मिटर पयल्यान रोडाचे सकयल उडयले कडेन आसा आनीक जशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या कोताक जो ड्रायव्हर आसा आनी तोच ओनर आसा ह्या गाडयेचो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो म्हणून सांगले कडेन आसा.
आता पळयात सदांच सांगतात की गाडी वर्स काबार जातना गाडी स्लो चलयात, गाडी मातशी तुमी केअर घेयात, पूण हांगा कोणीच केअर घेवपाचें पळयना. आनी दुसरे वटेन सांगपा म्हळ्यार एक्सिडेंट जावपा आसा वो कसोय जातलो, तूं घरा बसले सुद्दां तुजेर घराचो वास मोडून सुद्दां तुका एक्सिडेंट जावपाक शकता. म्हूण खंय तरी आपणें रिस्ट्रिक्शन दवरपा जाय, आपणें जी स्पीड लिमीट आसा ही मातशी दवरपा जाय. एक्सिडेंट हे सगळ्याक जातात, पूण खंय तरी आपणें हेजेर मातशें हें करून रावपा जाय. आज खंय तरी नवे वर्सा जावचे पयलींच आनी एक काव जाल्ले कडेन आसा. हांगा एक्सिडेंट कसो जालो, का जालो वो कोणाक खबर ना. हो सकाळ फुडें जाले कडेन आसा एक्सिडेंट. म्हणटा आतां मायना कुडतरी पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक पळोवया फुडली इन्व्हेस्टिगेशन कशें जाता तें. सकाळ फुडें आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमकां कोणी तरी कॉल केले, कॉला लागून आमचो जो मित्र आसा सुरकान, ताका एक्सिडेंट जाला. सो आमी मारून आयले हांगा पळोवपाक. तेन्ना अशें जालें की गाडी कशी पडली तें आमकां कांयच खबर ना. फक्त आमी एक बरो मनीस आमी एक गमयलो. सो आमकां खूब वायट दिसता, खूब दूख जाता आमकां की आमचो बरो मित्र आमकां सोडून गेलो. कितें दिसता ताजे आज एक्सिडेंट जालो कसो जालो असो दिसता तुका? हें आमी कांयच सांगपाक शकना कशें जालो आनी कितें म्हणून. एक टायम तो सकाळ फुडें म्हाका दिसता एअरपोर्टाचेर वयतालो म्हणून अशें आयकलां हांवें. बट कितें जालें वाटेर ताका फोन आयलो जावं ते डायबिटीज वाडली जावं ताका एटॅक येलो कांयच सांगपाक शकना. एक्सिडेंट जालो त्या हिशोबान पळयत जाल्यार तेणें गाडी ऑलरेडी ते सायडीच्यान हे सायडीन येयल्ली आसा. सो म्हाका दिसता ती गाडी मोखून ताणें जंप जावन त्या सायडीच्यान पडली. गोवा 360 खातीर आल्लेम साकून रमेश नायक रावत. राज्यात रस्त्यांच्या कामाच्या नांवान वचत थंय रस्ते खणून दवरल्यात. लोकांचे हाल जाल्ल्यात. नातलां चालू आसात. फाल्यां नवें वर्स सुरू जातलें. सांताक्रूजचे अशीर रस्ते खणल्यान खास करून मिसाक इंग्रजेत वचपी लोकांक बरोच त्रास जाला. घाळ वेवस्थापनाक लागून गंभीर अपघात जावं येतात. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. सांताक्रूजचे रस्ते वेगवेगळ्या सुवातेर वीज केबल घालपा खातीर खणून दवरल्यात. हांगा चलिल्ल्या आडबडीत कामांक लागून बरेच कोफुसांव जाला. आदींच रस्ते अशीर तेवूय खणून दवरिल्ल्यान वाहनांची गचमुंडी जाता. सणा परबांचो हंगाम आयिल्ल्यान आतां लोकांक आडखळ येतल्यो. नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा मध्यान रातच्या मिसा आदीं कंत्राटदाराक हे रस्त्याचे कोफिसांव निवळ करपाक सांगलां. थळावो सरपंच डॉमनीक परेरान मिडियाक म्हायती दिली. आमी आतां कॉन्ट्रॅक्टराक मेवल्या थिंगा तो रोड फोडटा तो ताका आमी रिक्वेस्ट केला की आयज आमचे 31 आनी लोक मिसाक पावयतलो ते मातशें सामकें पुरोवन ओपन दवरचें न्हू म्हणून. कित्याक रातचो लोक मातसो आयज भोंवता कित्याक टुडे सो वी डोंट वॉन्ट एनी मिशॅप टू हॅपन. सो आमी ताका सांगलां हें कर म्हणून. तुमकां येयले ऑर्डर तुमची परमिशन दिला ताका? परमिशन दिवंक ना पळय ती ऑलरेडी इट इज दे हॅव सबमिटेड अ लेटर. दे हॅव बाय मॅप दाखयलें न्ही वॉट दे आर गोइंग टू डीग. द होल एरिया इज अराउंड 14 kilometers समथींग. बट they have not taken permission from us, neither we have given permission. But we have told them because we cannot stop development also. It is an underground cabling, we required it. So we cannot stop that. आपण होय फेस्टिवल सीजन एक दिसा दिले जाल्यार रावता ताका सांगला आमी आतां रिक्वेस्ट केला आमी ताका. सो ही सेड येस वी विल कन्सिडर इट. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिगीज. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांताक्रूज, मेर्शी आनी चिमला खातीर पूर्ण स्वरुपाचें पुलीस स्टेशन दियात. सांताक्रूज पंचायतीन मागला. सद्याक सांताक्रूज असलेलो आउटपोस्ट आणि तातूंत असलेलो ट्रॅफिक सेलय लोकांच्या फायद्याचो ना अशें सरपंच आणि उपसरपंचाचें म्हणणें. सांताक्रूज, मेर्शी, चिमला वाठारात सुसज्ज अशा फुल फ्लॅज पुलीस स्टेशनाची गरज आसा. निदान थळाव्या आमदारान हो प्रश्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडचो सांताक्रूज पंचायतीन आमदार रुदाल फर्नांडीस कडेन मागला. पुलीस स्टेशन हा ते सब डिविजन हा. सो आमकां ते फूल फ्लॅश्ड आउटपोस्ट जावप. म्हणजे लोकांचो डिमांड आहा फूल फ्लॅश्ड पुलीस स्टेशन जाय म्हणून. सो आमी CMाक लेटर केल्लें आहा. आमकां मेमोरेंडम दिला आनी हे फावटी आतां एसेंब्ली आहा पळय तेन्ना आमी समजता आमचो MLA ते एसेंब्लीन घेतलो म्हणून. सांताक्रूज, मेर्शे आणि चिमला धरून 44,500 पॉप्युलेशन हा लिगल पॉप्युलेशन. आणि इलिगल जे पॉप्युलेशन आहा म्हणजे ते भाड्यांनी रावता ते इक्वल नंबर आसतले. आतां जे आहा
ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन जे आहा दे आर केटरिंग अराउंड 1,15,000 पीपल अराउंड 11 विलेजीस तेंच्या अंडर आसा ओके आनी तेंकोडे आनी आमकां जे सांताक्रूज चिंबला आनी मेर्शे जे आहा इट इज अ मेन एरिया वेर लॉट ऑफ क्रायम्स ऑकर इट इज नॉट इट इज द रिपोर्ट ऑफ द DGP आतां दीस इज इन द गव्हर्मेंट्स हँड आनी आमचो MLA BJP नाहा सद्याक तो आमकां होप आहा की हे BJP नाहा म्हणून पुलीस स्टेशन हाडूंक जाय हिंगा तेणें आनी आमकां गरजेचें हिंगा सांताक्रूज एक पुलीस आउटपोस्ट आणि ट्रॅफिक सेल आसा पूण तो कांयच कामाचो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ते पेट्रोलिंग करपाकूच उरतात. एक तर नवे पुलीस स्टेशन दिवचे वा ओल्ड गोवाचे पुलीस स्टेशन हांगा हाडचे ते मागतात. ऐकात. आतां हिंगा हाडून पेनजीम ट्रॅफिक सेल घालना ट्रॅफिक सेलाची गरज आहा पेनजीम आहा आतां आमकां कितलो लोक पंचायतीन सोदूंक येता पुलीस स्टेशनाक लागून की गाडयो पणजे दोत्ता हिंगा लोकांक हिंगा येवचें पडटा. दीस इज नॉट फेर. द पेनजीम पुलीस स्टेशन ऑफ दीस ट्रॅफिक शूड बी इन पेनजीम. आय एम नॉट सेइंग ट्रॅफिक इज नॉट इम्पॉर्टंट. Traffic is also very important, but they are in the wrong place, I feel, and we all feel that they are in the wrong place. They should be in Penjim. Now, आमचे Santa Cruz police station पणजे घाल्ले how will it sound? Otherwise, you just see old Goa police station building and our building, which is the better building. So, if they cannot have, let the old Goa police station be brought here. गोवा 365 खातीर मेर्सेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. मँचेस्टर युनायटेडाक मध्य हंगामात स्ट्रायकर घेवपा खातीर रिणाचे बाजारपेठेचो सोद घेतना सृजनशील रावचे पडूं येता. एरिक टेन हॅगान मान्य केला. 15 खेळात 23 गोल केल्ले प्रीमियर लीगात युनायटेडाक फकत 3 गोलांचो फरक आसा. Ten Hag confirmed at the start of the month that he wants to add a goal scorer to offset the departure of Cristiano Ronaldo. United signed Odion Ighalo from Chinese Super League side Shanghai Shenhua on deadline day in January 2020, a deal widely derided at the time but one that provided a short-term benefit. Club sources have insisted United will not resort to bargain options but indicated a loan was more probable after United did not bid for Cody Gakpo before he left PSV Eindhoven for Liverpool. Goa 365 Bureau. नवे वर्साय हवामान आसा तशेंच उरतलें. फुडल्या सप्तकात वातावरणात थंडाय पळोवपाक मेळटली. हवामान खात्याचो हो अदमास. आयतारची दनपार उबदार आसतली. फातोड आनी सांज वेळार मात थंडाय अनुभवपाक मेळटली. फातोडेर दव आनी धुकेय पळोवपाक मेळटले. चडीत तापमान 33 जाल्यार उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता. बोट धन्याक हवामानाची कितें विशेष शिटकावणी ना. 4 जानेवारी मेरेन सुके वातावरण. आयतारा कांय सुवातांनी फातोडेर दव आनी धुके. आयतारचे चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हडलोसो बदल ना. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया त्या नव्या वर्साक पळोवपाक गोवा 365. हॅपी न्यू इयर. मोग आसचो.